फाटल्या सप्तकाचे तुळे सोमारा पणजे बाजारात भाज्यांचे दर परतून एक फावट वाढले। बाजारात आल्याचे दर 40 रुपयांनी वाढून ते 200 रुपया किल झाले। टमाटाचे दर 30 रुपयांनी वाढून ते 100 रुपया किल झाले। कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या येवपी भाज्यांची आयात उणी जाल्ल्यान फुडल्या काही दिसांनी भाज्या वांगडा टमाटांचे दर आनीक वाढपाची शक्यताय वेपाऱ्यांनी उक्तायल्या। पणजे बाजारात तवशाचे दर 10 रुपयांनी वाढून 50 रुपया झाले। ढब्बू मिरसांगेचे दर 20 रुपयांनी वाढून 100 रुपया झाले। कांद्याचो दर 60 रुपया किल आशिल्लो। बाजारात काल्ले, दोडगे, गवार, भेंडे, वांगी 80 रुपया किल दरान विकपाक लागले। एक मध्यम आकाराचे लिंबू दरेकी 7 रुपया दरान विकता। गाजराचो दर किल 80 रुपया आशिल्लो। वालपापडी 120 रुपया किल आणि कणगां 80 रुपया किल झाले। बाजारात लसणाचे दर फाटल्या सप्तका खातीर फकत 500 ते 600 रुपया प्रति किल आशिल्ले। मिरसांगेचे दर किलो 120 रुपया आशिल्ले। फाटल्या सप्तकाचे तुळेत दुधी भोपळ्याचे दर 10 रुपयांनी वाढून 50 रुपया झाले। कोबीचो दर 40 रुपया आणि फ्लावराचो दर किलो 50 रुपया आशिल्लो। एक जोडी कोथमीर 20 रुपयाक विकताले। बाजारात पालेभाज्यांचो दर फाटल्या सप्तका सारकोच आशिल्लो। मेथी 30 रुपया, शेपू 25 रुपया, तांबडी भाजी 15 रुपया जाल्यार पालक आणि कांद्याची पात दर जोडयेक 10 रुपया दरान विकताले। फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यार कांदो 52 रुपया, बटाट 45 रुपया, टमाट 69 रुपया, वालपापडी 90 रुपया, मिरसांग 38 रुपया, भेंडे 54 रुपया, गाजर 49 रुपया, कोबी 33 रुपया दर किल दरान विकताले। फ्लावराच्या एका नगाचो दर 38 रुपया आशिल्लो। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।